1 Samuel chapter 30 अमालेकितांचेर बोदलो. तिसऱ्या दिसा दावीद आनी ताचे मनीस जिकलागांत पावले तेन्ना अमालेकितांनी नेजेब आनी जिकलाग ह्या प्रांतांचेर आक्रमण केलें. तांणी जिकलागाचेर गुरी घाल्ली आनी गांव उज्यान उलपावन उडयलो. तांणी बायलांक तशेंच ल्हान व्हडांक सगल्यांक बोंद केलीं आनी तांणी कोणाकूच मारलो ना, पूण तांकां बरोबर घेवन ते आपले वाटेक लागलीं. जेन्ना दावीद आनी ताचे सांगाती नोगरांत आयले तेन्ना तांणी तें उलपायल्लें पळयलें आनी थंयसरल्या बायलांक, चेड्यांक आनी चेडवांक बंदी करून व्हेल्लीं. तेन्ना दावीद आनी ताचे बरोबर आसलेल्या लोकान आपलो ताळो उबारलो आनी रोडलीं. तीं इतलीं रोडलीं की तांचे भितर रोडपाची आनीक शक्ती उरूंक ना. अहिनोआम आनी अबिगेल ह्या दोगांय दाविदाच्या बायलांक बंदी करून व्हेल्लीं. दावीद व्हड संकटाक सांपडलोलो, कित्याक लोक ताका फातरावंक सोदतालो. आपल्या पुतां धुवांक लागून लोकांक तिडक मारली, पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवा कडल्यान बळ मागून घेतलें. दाविदान अहिमेलेकाच्या पुता याज्ञीक अबियाताराक अशें म्हणलें, म्हाका एफोड न्हेसोन हाड. आनी याज्ञीकाची न्हेसोण घालून अबियातारान तें दाविदाशी हाडलें. दाविदान सर्वेस्पराक विचार केलो, हल्लो केल्ल्या फाटल्यान हांव वचूं? हांव तांकां धरूंक शकतलों? आनी ताणें ताका म्हणलें, तांचे फाटल्यान वच, कित्याक तूं तांकां खऱ्यांनीच धरतलोय आनी बंदी करून वेल्ल्यांक सोडयतलोय. तो दावीद आनी ताचे बरोबर आसलोले 600 मनीस गेले आनी बेसोराचे नदी पर्यंत आयले. थंय 200 मनीस फाटीं रावले, कित्याक ते थकलोले आनी बेसोर नोद उतरूंक तांकां जायनासलें. तेन्ना दावीद आपणा बरोबर 400 मनशांक घेवन फुडें गेलो. तांकां मैदानार एक इजिप्तकार मेळ्ळो आनी तांणी ताका दाविदाशी हाडलो आनी तांणी ताका खावंक उंडो आनी पिवंक उदक दिलें. तशेंच ताणें ताका अंजिराचे केकीचो कुडको आनी 2 किसमिसांचे फेणे दिले. ताणें तें खालें आनी ताका नवो जीव भरलो, कित्याक 3 दीस आनी 3 राती तांणी कांयच खावंक नासलें आनी तो कांयच पिवंक नासलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं कोणाचो मनीस आनी तूं खंय थावन आयला? त्या भुरग्यान म्हणलें, हांव एका अमालेकिताचो चाकोर. म्हज्या दोनयान म्हाका सोडून दिल्या 3 दीस जाले. केरेतीतांच्या नेजेबाक, जुडाच्या नेजेबाक आनी कालेबाच्या नेजेबाक आमी हल्लो केलो आनी जिगलाग ल्हासून उडयलें. दाविदान विचारलें, गुरी घाल्ल्या मनशा शी म्हाका व्हरशी? ताणें जबाब दिलो, जर तूं म्हाका जिवो मातचो नाय वो म्हज्या दोनयाच्या हातांत घालचो नाय म्हणून देवाच्या नांवान म्हाका भास दिताय जाल्यार हांव तुका तांचेशी वत्तां. आनी तो दाविदाक घेवन गेलो. घोडेकार सगळे मैदानार शिंपडलेले आसले. ते खावन पिवन नाचून आसले, कित्याक तांणी फिलिस्तेवकारांच्या आनी जुडाच्या गांवांतले जायते चोरून हाडलेले. फांत्यार त्या दुसऱ्या दिसाचे सांजे पर्यंत दाविदान तांचेर आक्रमण केलें. उंटांचेर बसून पळून गेल्ल्या 400 मनशांक सोडून ताणें आनीक कोणाक सोडलो ना. अमालेकितांनी चोरून व्हेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें. तशेंच आपल्या दोगां बायलांक दाविदान सोडयलीं आनी तांकां कांयच उणें ना जालें. ल्हान व्हड वस्तू, पूत धुवो आनी लुटून व्हेल्लें तें सगळें दाविदान परत हाडलें. तांणी सगळ्या मेंढरांक, गोरवांक घेतलीं आनी दाविदा मुखार हाडून म्हणलें, ओ पळय दाविदाचे लुटीचो म्हाल. अशक्तायेक लागून दाविदा फाटल्यान येवंक नासलेल्या आनी बेसोर नदीशी फाटीं रावलेल्या 200 मनशांशी दावीद आयलो तेन्ना ते ताका आनी ताचे बरोबर आसलेल्या मनशांक मेळूंक गेले.
आनी जेन्ना दावीद लोकांक लागीं सरलो तेन्ना ताणें तांकां बरें उतर दिलें. दाविदा बरोबर गेल्ल्या नोश्त्या आनी कित्याकूच उपकारो नासलेल्या मनशांनी म्हणलें, ते आमचे बरोबर नासले, ह्या पासत लुटीच्या मालांतलें आमी ताका कांय दिवचें न्हय. तांणी फकत आपल्या बायल भुरग्यांक घेवचीं आनी वेचें. तेन्ना दाविदान म्हणलें, जें कितें सर्वेस्परान आमकां दिलां ताचे विशीं आमी अशें करचें न्हय. कित्याक सर्वेस्परान आमकां राखल्यांत आनी आमचे आड आयलोल्यांक आमचे आदीन केल्यांत. हे विशीं तुमकां कोण कान दितलो? जसो झुजाक वेता ताचो वांटो, तसो सामान राखूंक रावतल्याचो वांटो. दोगांकूय बरोबर एकसारको वांटो मेळटलो. आनी त्या दिसा थावन तें अशेंच जालें. दाविदान दिल्लोलें नेम पर्यान इस्रायलांत आसा. जेन्ना दावीद जिखल्याक पावलो तेन्ना ताणें जुडाच्या जाणट्या आनी आपल्या इश्टांक लूट मारलेल्या मालाचो वांटो धाडून म्हणलें, हें तुमकां एक दान. सर्वेस्पराच्या दुस्माना कडलो लुटून हाडलोल्या मालाचो वांटो हो. बेतेलाक, नेजेबच्या रामोटाक, जातिराक, आरोयराक, सिकमोताक, एस्तेमोएक, कार्मेलाक, जेरामिलच्या नोगरांक, केनिताच्या नोगरांक, होर्माक, बोराशानाक, आताकाक आनी हेब्रोनाक रावतल्यांक, तशेंच दावीद आनी ताच्या सांगात्यांनी भेट दिल्ल्या स्वातांचेर ताणें दान धाडलें. देवाचें उतर